म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमचे कुडीचो आमी सगळीं जाणां बरो परामर्श करता. एक किम्स ओज्जोळार येवन आमकां तर चाबली हिंचोरूय जाल्यार आख्खें आमचें आंग थिजूर वेता. खरपिता, मातशें कोत्ता, कितें कोत्ता, मुई तो चाबत जाल्यार तशेंच जाता. ओ कितें तर आमकां जालें जाल्यार हें आतां म्हणना तूं भायल्यान भितरल्यान कितें जाता थिचूरय आमी सगळो गोत आमचें ध्यान मन लायत हांव. आख्खी कूड थिचूर आसा. तेच भाशेन आमी प्रत्येक जाणां एक खेरीत किरकोळ सांदो जेजूचे कुडींतलो. आनी आमकां तर कितें जालें जाल्यार बाकीचे सांदे सगळे थिचूर ताचो परामर्श करूंक येतात. हे भाशेन आमी जावंक जाय. आतां आमच्यान सगळेंच करूंक जायना, कित्याक पळय हांगसरलेच हे पळय सांदे आसात ते म्हणून तूं थिचूर लक्ष दितले तें खरें, पूण आख्खी कूड थिचूर हाजीर आसा. हें मनांत धरून आमी आयच्या वाचपान सांगता पळय ते प्रमाणे ल्हानांतल्या ल्हानाक पुरान आमी कितें तर बरें करिना जाल्यार आमी ताका करिना म्हणटा तो. तर हें मनांत धरया. कोणूय जावं ताका आमी न्हय तोच आमचे सोबे वावुरता आनी तोच त्या जाग्याक आनी सगळ्या जाग्यांक बरेंपण दाखयता. जशे भाशेन आमचे कुडींत आमी जिवन सगळ्या सांद्याक आमी सगळ्या सांद्याचो आमी परामर्श करता, ते भाशेन हें सगळें घडोवंक जाय म्हणून ताणें आमकां हें चित्र चितारून दिलेलें आसा. मुखेल्ली वाटसुरीन बोनकुणीत आसलेली तानेल्ली हे भाशेन. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी हाचेर नियाळ करता. म्हणजे ओत्मीक पावंड्यार आमचें सगळें थारावंक जाय आमी. आतां ओत्मो, मन आनी कूड आसा. कूड फकत तो सगळो वावर करता, मन दिशा दिता आनी ओत्मो तें सगळें येवजिता. तो थिंचोच ही येवजण घडटा आनी थिंचोच तर आमी आपल्यापणान जियेत जाल्यार आमी सगळ्यांचो परामर्श करचें ना. म्हाका जाय पळय तेंच करतलें हांव. देवा सोबे तर आमी त्या पावंड्यार आसत जाल्यार आमी देवा सारकीं जातलें हांव, सगळ्यांचो परामर्श करतलें हांव. आनी हें सगळें घडच्याक सांत इनासान हो पाटी पुर्तलो आसा तो सांत इनास, तो पळयात कसो आसा तो. जेजूचेर आपले दोळे लावन तो सगळें जेजू कडून अणभवता आनी जेजू ताका दाखयता जशे भाशेन हांव बापाक आनी पवित्र आत्म्याक एकवटोन म्हजें जिवीत सादता ते भाशेन तुमी सगळीं जाणां म्हजे सोबे बापाक आनी पुताक एकवटोन आसात. आनी हे पुरी आमचें सगळें जिवीत देवा सोबें आसा. जेजून आपल्या जिवितान तें दाखयलें आमकां. तेच भाशेन आमी ताचे सोबें हें जिवीत जिवंक जाय. आनी सांत इनासान कितें सांगलें, तरेतरेची मागणी आसात. आतां आमी पळयात, सकाळीं हांव 2 प्रकारची मागणी घेता. एक म्हणजे देवाच्या उतराचेर ती रावन कशे भाशेन आमच्यान खोलावन आमचें जिवीत ताच्या एकवटान सारूंक जाता. थिचुरल्यान मागीर जेजूच्या जिविताचेर आमी नदर मारता, आमी नियाळ करता. पूण सायबीण माय वरवीं ताच्या त्या मिस्तेराक हाजीर जावन ते आपणावंक तिचे कडेन आमी विनंती करता आनी ते भाशेन आमचे सगळे शेवटी घडोवन येता. ही एक व्यायाम जाली. व्यायाम म्हणजे कितें, एक्सरसायज. कशे भाशेन ही पद्दत आमी पत्करूंक जाय, ते करूंक जाय.
तरेतरेच्यो वस्तू आसात. ह्या दिसांनी आमी खूब ते शिकलेले आसा, पण ते सगळें जोडून घेवंक जाय. म्हत्वाचें म्हणजे प्रत्येक वेळा आमी हाजीर जावन जिवंक जाय. आनी ह्यो सगळ्यो व्यायामे पळय आत्मीक आसात, त्यो फकत आमचें मन देवाचेर थिरावन, जेजूचेर थिरावन ते आमचे कुडींत आमी जिवंक जाय. आनी ती परी न्हयच आमी, पूण आमी दुसऱ्यांकूय तातूंत ओडून घेवंक जाय. हो कार्य जावन आसा देवाचो, बापाचो, जो पूत सोबें आमकां मेळ्ळलो आसा. आनी पूत आमचे सोबें वावता आनी पवित्र तो आमकां प्रेरणा दिता हे भाशेन जिवच्या. तर आयच्या मिस्पान आमी मागया ही आमकां कृपा मेळच्या. भाग्यवन फ्रांसीस शावेर हे भाशेन आपलें जिवीत सारूंक लागलो. पयलें ताका समजोंक ना तें, मागीर ताका समजल्या उपरांत ताणें पूर्णपणे आपलें जिवीत जेजूक समर्पून दिलें. आनी हांवें तुमकां सांगलां आमी कशे भाशेन हें जिवंक जाता. प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना हें समर्पण आमचें सगळें भितर आहा तितलें जेजूचेर धरून ताचें जिवीत पत्करूंक हें समर्पण. आनी तें मागीर क्रिस्ताच्या आत्म्या हें मागणें आमकां पूर्णपणे जेजूचें जिवीत घडोवन हाडटा. आनी तें घडोवन हाडल्या उपरांत आमी सगळो गोत भितरल्यान स्वतंत्र पूण तयार ताका सहकार करच्या. आनी हें मागणें हांव ह्या दिसांनी कोम्यां घेतलो म्हणटच घेता. तो तें मनांत दवरया. सदांच ताका हाजीर जावन ताचो कार्य फुडें व्हरूंक ताका आमी सहकार करूंक जाय. म्हज्या भयणीन भावनो, सगळीं जाणां आमच्या आत अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. देवाची येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत घडोवन येवच्याक प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येता. पांयाची बोट आसा ती जोतान तकली मेरेन सगळें आमचे भितर आहा तितलें ताच्या नांवांत भायर काडया. जेजू 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 हे भाशेन म्हणलें की ना, सगळें आमचे भितर आहा तितलें जेजूचेर दवरलें की तो तें स्विकारून आमकां तातूंतली तो सुटका दिता. हें ताणें घडोवन हाडलेलें आसा, पूण आमी आतां तें आपणायता. आनी देवाचे येवजणे प्रमाणे जेजू सोबें आमचें जिवीत जें घडोवन येवंक जाय ते प्रमाणे घडोवन येवन ताका सहकार करून बापाचे येवजणे प्रमाणे जेजू सोबें म्हजें जिवीत घडोवन येता. आनी बापाक जेजू महिमा हाडटा आनी आमी ताचे सोबें बापाक महिमा हाडटा.